अलोणा सार्वजनिक गणेश उत्सव समितीच्या वतीन सगळ्या मेंबरांचे असे प्रेस मिडिया सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आणि ज्या प्रमाणे श्री कृष्णान सांगला ज्यावर आमचे 12वे वर्स आम्ही उत्सव साजरो केलो। 2014 आम्ही पहिलो गणेश उत्सव हांगासर साजरो केलो। आणि ही मेन आयडिया उत्सव साजरो करपाची असली आमचे कमिटीचे उपमुख्यकार बाब सुरेश बेंडेकर तो जेन्ना आमचे कडेन येयलो तेणी विचार मांडले की आमी आल्दोनान एक सार्वजनीक गणेश उत्सव साजरो करूया। ही गजाल 2014तली। तो जेन्ना आमचे कडेन येयलो तेन्ना आमी हळू सगळ्यांक एकठांय घेवन सगळ्या गांवकारांक एकठांय घेवन एक व्हडली भव्य सभा केली। आनी त्या सभेन मागीर खंय पुजपाचो हो एक प्रश्न निर्माण जालो। मागीर कोण म्हणलें मार्केटान पुजया, कोण म्हणलें हांगा पुजया थंय पुजया, अशे खुबशे प्रश्न आसले पण आमकां योग्य अशी जागा मेळ्ळी ना। पण कोणी तरी एका मेंबरान मागीर आमकां सजेस्ट केलें की हांगा आमचें देवीचें देवूळ भगवती देवस्थान इतलें बरें व्हडलें देवूळ आसा, सगळ्यो सुविधा आसा, हॉल आसा, सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, तर तुमी हो उत्सव हांगासर साजरो करूं म्हणून एक मतान जेन्ना आमी निर्णय घेतलो सगळ्या गांवकारांनी की आमी हांगासरूच गणपती पुजपाचो म्हणून। आनी 2014 हांगासर पयले आमचे गणेश उत्सव 2014 सुरू जालो। हळू 15 आमी ही संस्था आहा ती रजिस्टर करून घेतली, तिजे नोंदणीकृत करून घेतले 2015। आणि हळू आमचो कार्यक्रम वर्साच्या वर्सापासून स्टार्ट जातलो। मागीर 5व्या वर्सा आमच्या मनान येयलें की आमी गणपतीक एक व्हडलो भांगराचो मुकूट करचो। आणि ती मागीर हांवें मिटिंगेन घातलो प्रपोजल, तो मिटिंगेन सगळ्यांचे पास करून घेतले। आणि एक अंदाजे 14 लाखाचो गणपतीक एक भांगराचो सुवर्ण मुकूट करचो अशें आमी ठरयलें 2018। आणि सुरवात केली आणि आमी देणगी घेवपाक स्टार्ट केली। तेन्ना आमचे MLA आसलेलो प्लॅन दिलो, तेणी आमकां 2 लाखाची तेन्ना देणगी दिवन श्री गणेशाची सुरवात केली। मागीर आमचे जे गांवचे देणगीदार आसा, गणेश भक्त आहा, इतले दिलदार आसात ते फूल सपोर्ट 12 वर्सां जाली तांचो आमकां आसा, सहकार्य आसा, कॉपरेशन आसा। मागीर तेंच्यांनी कोणी यथाशक्ती आपल्या कडेन कोण 25,000, कोणी 50,000, कोणी 1 लाख, कोणी 1.5 लाख अशी देणगी दिवन आमी जवळ 16-1 लाख सुमार कलेक्शन केलें। आणि 2019 म्हणजे जेन्ना आमचें 6वें वर्स जालें, पुजेरीचें 6वें वर्स जालें, त्या 6व्या वर्सा आमी एक भव्य असो मुकूट गणपतीक आमी त्या वर्सा प्रदान केलो 6व्या वर्सा। आणि तेन्ना अंदाजे आमकां 14-1 लाख खर्च येलो। म्हणजे हो फूल सपोर्ट आमकां देणगीदार, भक्तीदार आमचे बरे म्हाका त्या दिवचो आसा। आणि 7वें वर्स मागीर 8वें वर्स कोरोनाचो टायम येयलो। मागीर कोरोनाच्या काळान मागीर आमी ठरयलें की गणपती फक्त मागीर सरकारी कांय नियम येयले, तर प्रोटोकॉल्स रिगार्डींग कोरोना ग्लोबल पॅन्डेमीक जाल्ल्या कारणान मागीर आमी एक 2 वर्सां दवरलो। 7वें 8वें 9वें अशें वर्स करून आतां आमी ह्या वर्सा 12वें केलें। आणि ह्या वर्सा खरेंच इतलो जबरदस्त असो आमचो उत्सव जालो। हांगासर आमी 11 दीस गणपती पुजता, 5 दीस आमची नित्य पुजा आसता, आमी यजमान काडटा, 11 दीस 11 यजमान आसता, लॉटरीसून यजमान काडटा, 5 दीस ते नित्य पुजा करता। आणि 6व्या दिसासून आमचे कार्यक्रम स्टार्ट जाता, 6वो 7वो 8वो 9वो 10वो 11वो। आणि 11व्या दिसाक मागीर आमी चिंतले खूब जबाबदारी वाडली, कारण आमी चिंतलें बाब 2 समिती काडच्यो नेमच्यो। आमची मेन कमिटी मागीर आनी 2 समिती काडल्यो, एक विसर्जन समिती, एक उत्सव समिती। तुमी पयले आसलेले विसर्जन समितीचे समितीपाक प्राणेश नायक देवस्थानचे ते अध्यक्ष जावन आसा, तेका म्हटल्यार तूं जबाबदारी तूं घेतली विसर्जन समिती। आणि उत्सव समिती समीर गडेकर हो पळयता, ती तेजी समिती पळयता। आणि विसर्जन आसा ते सगळे जबाबदारी बाब प्राणेश नायक घेता। आणि 11 दिसांचे कार्यक्रम आसता, 10 दीस मेरेन आमी मेन कमिटी आमची आहा, श्री कृष्ण आहा, आमचो दिलीप आसा, मागीर जयेश आसा, सुमेश आसा, सगळी कमिटी आसा। मागीर संजय म्हूण आसा, कांय कारणां लागून हांगा ना, योगेश गडेकर आसा। मागीर आमचे प्रसिद्धी प्रमुख रवींद्र पणजीकर, सगळे मिडिया प्रेस बी कितें आसले सगळे न्यूज बी दिवपाचे सगळी जबाबदारी तो पळयता, रवींद्र पणजीकर। अशी आमी ती विभाजन घातलेली आसा सगळ्यांक जबाबदारी, ती ते आपले जबाबदारी पार पाडटात। आणि ह्या वर्सा खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार बरो उत्सव जालो। आणि ह्या वर्सा विसर्जन सारकें एकदम दबाज्यान जालें, विसर्जन खरेंच बरें जालें। आणि आमचें मुख्य आकर्शण आसता पावणेचो नाल, नारळ आसता तेची पावणी आसता।
तर वर्सा 35,000 36,000 40,000 आमकां खूब कशें दिसतालें अशें ह्या अमावंटाक ती वयताली. पण ह्या वर्सा खरेंच चमत्कार जालो. खरेंच गणपतीन एक किमयाय केली, एक चमत्कार केलो. ते चिंतूंक नासलें तें घडोवन गेलें. कोणी सपनान सुद्दां चिंतूंक नासतलें. जेन्ना पावणी सुरवात जाली तेन्ना म्हाका फ्रेंड्सान कल्पना दिल्ली की ह्या वर्सा 1 लाख पर्यंत तरी नाल्ल वचूंक शकता. म्हाका ती फकाणां दिसली. 40,000 नाल्ल 1 लाख खरेंच फकाणां दिली गोश्ट दिसली. आनी ल्हानशा इतल्या हळदोणाच्या ल्हानशा गांवांत 1 लाखाक पावणी वता म्हणजे खरेंच एक अशा गोश्ट तें म्हाका दिसलेलें. पण जेन्ना खरी पावणी सुरू जाली 20,000 30,000 40 50 करता करता लाखाचेर पावली. आनी म्हाका तेन्नाच प्राणेशाचो उगडास दिलो बाबा हेणी सांगलेली उतरां खरी येता. म्हाका दिसलें 1-1.5 लाख पर्यंत क्लोज जातली पावणी. पण घेवपी जे कॉम्पिटिटर आसले, बिडर आसले ऑप्शनाचे ते 3 जाण आसले. कोण खंयतून वाडयतले कांयच कळनासलें. कॉम्पिटिशन चुरस बरें आसलें. कॉम्पिटिशन वॉज व्हेरी टफ. आनी 1.5 लाखासून 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख म्हणिना थंय लोक सगळे घस करून उबे रावले. अरे हे कितें घडलां? एक एडक्शन नाल्ल 3 लाख. इट वॉज व्हेरी सरप्रायझींग. करता करता 3.5 लाख बायलां सारकी अक्षरशः हांवें पयलां म्हाजे कडेन व्हिडिओ क्लिप आहा अशी तोंडार हात धरून 3.5 लाख कोण अशे हात हे करता. खरेंच म्हाजें सुद्दां हार्ट पंपींग स्टार्ट कितें लाख करता करता 370 जाले. आनी लास्ट 4 लाखाचेर पावणी सुटली. आनी इट वॉज रियली सरप्रायझींग. एक चमत्कार म्हणटा 4 लाखांक गेली. आनी ही 4 लाखाक जी ऑप्शन गेलें न्हू तें ऑप्शन केलें बा महेंद्र यशवंत गरड हो एक समाजसेवक. महेंद्र यशवंत गरड हो एक समाजसेवक. हेणी आमकां ह्या आदी खूब हेल्प केल्ली आसा. हांगासर जेन्ना पूर्व आमी कार्यक्रम केल्लो तेन्ना तितून ओंकार ऑर्केस्ट्रा हाडलेलो. पयल्या वर्सा केल्लो तेन्ना तितून कोल्हापूरसून एक सांस्कृतीक व्हडलो बीग बजेट प्रोग्राम हाडलेलो. आनी बाकीच्या देवस्थानांत सुद्दां तो खूब समाज कार्य करता. ह्या वर्सा तो म्हणला तेणी हे हाडलें 4 लाखांक तरी पावणी येयली. डीजे आमी अरेंजमेंट केल्ले ते 70,000 तुमकां आपूण दिता. ते ऑलरेडी तेणी स्पॉन्सर केले. मागीर तुमी मकर पयला आसतलें हांगासर. हे मकर आमकां फूल स्पॉन्सर केला. एडवोकेट तारक आरोलकर म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलचे मेयर जावन आसा तेणें आमकां ते हेल्प केल्ली आसा. आनी अशें करून मागीर रामा केरकर आसा, संजय एमबी आसा अशें आमकां मेजर जे डोनेशनां तेजें आमकां दिवन हातभार लावन तो खूब सपोर्ट केलो. 4 लाखांक तिणी ती पावणी येयली. खरेंच अभिमानाची गोश्ट आनी खरीच गर्वाची गोश्ट आमच्या हळदणकारांनी इतलो सपोर्ट आनी इतली गर्दी आसली, इतलो रिस्पॉन्स आसलो. खरेंच तुफान गर्दी. म्हणजे ह्या 2-3 वर्सांक कितली जायना तितली ह्या वर्सा गर्दी आसली. आनी थंय प्राणेशान आपल्या भुरग्यांका घेवन सगळ्यांका विसर्जन समितीक घेवन बरें फुलांचें डेकोरेशन केल्लें. क्रेन हाडून फ्लावर्स ते फ्लावर शावर जाताले ते एक बरो देखावो ते सुंदरसो आमकां. फायर वर्क्स हाडले. त्या भायर पावणी जबरदस्त जाली. डीजे वॉज व्हेरी पॉवरफूल. चार्ली ऑडियलान फ्रॉम म्हापसा तेणी वाजत गाजत दिंडी बेश्टें अशें डिस्को तशें नाशिल्लें. इट वॉज टोटली सांस्कृतीक. म्हणजे आमच्या हिंदू धर्मान तशी दिंडी जाय ती दिंडी सकट आमी नाचत गाजत आमचें विसर्जन हें केलें. सो असो हो कार्यक्रम जालो. तर हांव कमिटीच्या वतीन बाब महेंद्र यशवंत गरड सर आनी सर आभार मानता. तशेंच 4 लाखांक तेणी येयलीच. पण तेज्या वांगडा जे कॉम्पिटिटर आसले तांकां आमी विसरूंक फावना. कितें सांग ते जर आयज नाल्ल वाडयना जाल्यार तो 4 लाख मेरेन वचना. आं सो हांव सांगूं शकता ज्यांच्यांनी कोणी 3 लाख पर्यंत येयली, कोणी 3.25 लाख, कोणी 3.5 लाख पर्यंत येयली तेंच्या सुद्दां कमिटी वतीन हांव चड आनी चड आभार मानता. देवान सगळ्यांका बरें आरोग्य दिवचें, सद्गती दिवची, सद्बुद्धी दिवची आनी तांकां सगळ्यांक यश दिवचें. हांव तेंकां यश दिवचें तांकां बरें आयुश्य दिवचें अशेंच हांव देवा कडेन मागतां. आनी सगळ्या हळदणकारा कडेन मागतां 12 वर्सां सोंपल्या फुडले 13 वर्स अशेंच तुमचें कायमचो सपोर्ट आमकां आसतलो. फूल कॉपरेशन आसतलें, तुमचें सहकार्य आसतलें. आमी जेन्ना सोविनियर काडटा तेन्ना आमकां हार्डली 10 दीस मेळटा, 10-15 दीस. आनी ती जबाबदारी आमी पणजेकारा कडेन दिता. 15 दिसान आमकां सोविनियर दिता. आमची एड रेडी नासता. आमी घरान बसून फोन मारता. हांव फोन मारता, श्रीकृष्णा फोन मारता, प्राणेश फोन मारता, बाकीचे कमिटी मेंबर्स फोन मारता आनी बसून आमी सगळे सोविनियर हाडटा. फक्त हें पॉसिबल जाता कित्याक देणगीदार रेडी आसता. काल म्हणटा आमची एकटे पूर्व आहा न्हू तीच रिपीट कर. सो अशें जेन्ना तात्काळ आमकां सहकार्य मेळटा न्हू तेन्ना खरेंच मनाक काळजांतून तेंचे धन्यवाद करचे अशें म्हाका दिसता. मागता गणपती कडेन सगळ्या देणगीदारांक, सगळ्या भक्तीदारांक, सगळ्या गणेश भक्तांका बरें आयुश्य दिवचें आनी ताका अशेंच बुद्धी दिवची की ह्या फुडें सुद्दां हे आमचे जो गणेश उत्सवाक आमकां सपोर्ट करचो आनी हो सपोर्ट कायमचो तांचो आसचो, तांचो आशिर्वाद आमचेर आसचो. समिती गणेश उत्सव 2025 हांव श्रीकृष्णा
दिनानाथ नायक सेक्रेटरी गणेश मंडळाचो. आमच्या मदीं आयज आहा आमचे सार्वजनीक गणेश उत्सव समितीचे अध्यक्ष बाब व्यंकटेश गजानन गावठणकर, विसर्जन समिती प्रमुख प्रणेश दामोदर नायक, खजिनदार जयेश रमाकांत नायक, उपसचिव दिलीप सातर्डेकर, उपमुख्याता सूरज पेडणेकर, प्रसिद्धी समिती प्रमुख बाब रवींद्र फणजीकर आनी आमचे हांगाले सगळे देवस्थानचे आमचे मेन म्हणटात कसले कार्यक्रम जाता ते पळयतात आमचे बाब मनोहर खेळणकर. ह्या वर्सा आमचो 12वो गणेश उत्सव मोठ्या दिमाखात आनी उत्साहात साजरो केलो गेलो. त्याची सविस्तर म्हायती आयज आमचो बाब व्यंकटेश गावठणकर आपल्या समोर मांडटलो. सगळे पत्रकार तुमच्या समोर आमची जी गणेशोत्सव मंडळी ही संस्था आहा हे संस्थेचो एकूण व्यवहार तुमच्या समोर ठेवलो आसा आनी खास करून ह्या वर्सा जो गणेशोत्सव जालो आनी आमच्या गणपतीच्या आशिर्वादान यंदाचो गणेशोत्सव हो यादगार असो जालो. बऱ्या पद्दतीन कार्यक्रम जाले, बरी देणगी येयली, सगळ्यांचे आमकां गणपती बरोबर बाकीच्यांचे आशिर्वाद गावले आनी ह्या उत्सवाच्या जो उत्साह जो आमकां ह्या गणेशोत्सवान मेळयलो तितून फुडले जे आमचे जे कितें विचार आसा जशें आमकां मंत्र्यान सांगलें की आमचें जें प्लॅनिंग म्हणजे आमचें जें प्लॅनिंग केलें कारण त्याची गरज आसा आनी एक बरो मुद्दो आसा. फ्युचरान समज जर तशें जालें म्हणजे गणपतीन चमत्कार घडयलो जाल्यार तें आमकां शक्य आहा आनी तेजी ती घेवपाची आमकां गरज आसा. तेन्ना ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे उपस्थित रावल्यात आनी खरें म्हणजे आमकां दोनीच्या ह्या उत्सवाची गरज आसा की ह्या उत्सवाची बरी पब्लिसिटी जावची. खास करून जोपर्यंत कॉन्फरन्स जायना तोपर्यंत ती पब्लिसिटी जावपाक थोडीशी अडचण आसा तरी घेवपाक मेळटा. म्हणजे ह्या कॉन्फरन्सान आमचे ह्या गणेशोत्सवाक बऱ्यापैकी पब्लिसिटी गावतली. आमच्या हळदण्यात न्हू सबंद गोवाभर पब्लिसिटी गावतली आमची जी इच्छा आहे आनी तितून पब्लिसिटी गावतली तुमकां गमत ना. तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता की बाकीच्या सगळ्या मिडिया तुमी हो जो आयचो जो प्रोग्राम आसा 2014 ते टील डेट सादारणसो एक तपानंतर आर्थीक उत्पन्न देवस्थानाचें कशें कितें आसा? आयज आमच्या कडेन जवळ जवळ 6,10,000 फंड आसा. 6 लाख फंड हो बॅलन्स आसा, बँक बॅलन्स इन स्टेट बँक ऑफ इंडिया. आणि त्या व्यतिरिक्त आमी ऑलमोस्ट 14 लाखाचो एक सुवर्ण मुकुट केलेलो आसा 14 लाख म्हणून. त्याचो व्हॅल्यू आयज जर करूंक विशीं जाल्यार आमी तेन्ना तो 3,400 का 500 रुपया पर ग्रॅम केलो. आयज ताचो ऑलमोस्ट 3 पटीन रेट तेजी वाडलेली आसता. म्हणजे आयज जवळ जवळ 50 लाखाक ताचो व्हॅल्यू आसा. पूण ते धरया नाका, एप्रिसिएशन व्हॅल्यू आमकां नाका. पण 14 लाख ते आमचे इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी आसा प्लस इयरिंग आसा आनी हातीचे अशें करून जवळ जवळ 15-1 लाखाचे गोल्ड आसा आमचे कडेन. 6-1 लाख सुमार आमचे कडेन बँक बॅलन्स आसा. म्हणजे टोटल आमचो कॅपिटल फंड म्हटल्यार जाल्यार आमचे कडेन 21-22 लाखाचो फंड आमचे कडेन देवस्थाना कडेन आसा. आनी आतां ह्या वर्सा आमकां जवळ जवळ 5-1 लाख तरी फायदो जावंक जाय. अंदाजे 5-1 लाख 4.5 ते 5 लाख सगळो खर्च काडून आमकां फायदो जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या फंडाचो आनी दुसरे भाशेन कितें हे आमचे उपयोग जाता काय कितें? सध्या आमच्या कडेन 6,10,000 बँक बॅलन्स आसा, इंटॅक्ट आसा. आमी असं करून डिस्टर्ब करना, फक्त डिपॉझीट केला, आमी काडूकूच ना पयशे. सो आतां 10-1 लाख जर आमचो फंड जालो, ऑलरेडी एक एसेट आमचो म्हणजे मुकुट आसा. 10-1 लाख जालो जाल्यार आतां आमचो लास्ट टायम. सो आतां हें जातलें, इलेक्शन जातलें. आमी फुडें आसत नासत ते सगळे आमचे शेअर होल्डर आमचे जे महाजन आसा तेंच्या हातीन आसा. तर म्हाजी अशी इच्छा 10-11 लाख जे फंड आसतलो तो तसोच फंड दवरपाचो इनफॅक्ट. इन फ्युचर जर आमकां दिसलें की आमकां मेन म्हणजे आमकां एक वास्तू जाय, ल्हानशी जागा जाय. आमचो खूब प्रयत्न चालू आसा. खंय तरी रस्त्याक कुशीक एक 200-300 मिटर जर आमकां जागो मेळटा न्हू तातूंत आमी जागो एक्वायर करून एक ल्हानशें गणपतीचें देवूळ बी बांदून अशें एक आमचें एक स्वप्न आसा. तेजी इच्छा गणपतीची जाल्यार तें पॉसिबल घडोवंक शकता. कोणी एक सांपडलो, कोणी बाबा एक जागो दिलो जाल्यार म्हाजी एक इच्छा अशी आसा की ते 11 लाख तशेंच आसूं दी. इन फ्युचर जर आमकां खंय एक वास्तू मेळटा तर ती वास्तू खरेदी करपाक ते आमकां युटिलायज करपाक तो फंड 11 लाख मेळटलो. प्लस मागीर वी कॅन गो फॉर डोनेशन्स. लोक अशेंच दितले आमकां मागल्यार, कोण ना म्हणचो ना.
म्हणजे एक 25 लाख तरी आमकां थंय वाचूंक मेळटा, 30 लाख सवाय जाल्यार आमी एक एक्वायर करूंक शकता, अशें म्हाजी प्लॅनिंग आसा फ्युचर. तुम्ही पळयतात GNH.